फाटल्या 2 दिसांच्यान पडपी उटंगराच्या पावसा खातीर शेनवारा राती म्हापशा खोर्लेच्या समतानगर वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली संरक्षण वणत कोसळून घराचें बरेंच लुकसाण जालें। संरक्षण वणत कोसळटना ताच्या कुशीक आशिल्ले शेगलाचें झाड हुमटून घराचेर पडलें। ताका लागून घराचें तशेंच संरक्षण वणटी पोंदा आशिल्ल्या स्कुटरीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। म्हापशा खोर्ले हांगासर समतानगर वाठारांत 2 दीस हो उटंगराचो पावस पडटा ताका लागून तांच्या घराचेर हे शेगलाचें झाड पडून बरेंच लुकसाण जालें। संरक्षण वणटीचेर हे झाड कोसळ्ळें, त्याच बरोबर सायडीक स्कूटर आशिल्ली त्या स्कूटरीचें सुद्दां व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां। सध्या जर तुमच्या सायडीक झाडां बिडां वाडला जाल्यार पावसा पयलीं ती कापपाची गरज आसता, कित्याक अशी वायट घडणूक केन्नाय घडपाक शकता। कित्याक अचानक पावसान आतां हाजिरीलेला 1 म्हयन्यात पावसान गॅप दवरिल्लो, त्या टायमार ही सगळी कामां करूं येताली। ताका लागून सायडीक जर व्हडली झाडां जर आसात तुमच्या सायडीक जाल्यार ती कापची गरज आसा, कित्याक केन्नाय अशी दुर्घटना जावपाक शकता। हे शेगलाचें झाड आशिल्ल्या कारणान ते केन्नाय ते हुमटून पडोंक शकता, कित्याक माती फुसफुशीत जाल्ल्या कारणान हे झाड पडलें। तुम्ही पळोवपाक शकता कशें लुकसाण जालां तें। आमी पळयलां की हांगासर जे कंपाउंड आशिल्ले ते आतां अर्दावर पयलीं कोसळ्ळे। एक्झॅक्टली कितें जालें? 7:30 7:30 आवाज येयला म्हणून आमी त्या भायर गाडी हांगा सकयल पडली आनी मागीर खूब व्हडल्यान आवाज येयलो किऱ्यांचो, म्हणजे खूब लागतालो। ओके, कितें कितें नुकसान जालां तुमचें आतां सद्या? दुरी कोसळ आमची खबर न्हू आनी शेगलाचें झाड पडलें घराचेर आतां। म्हणजे त्या दुर्गाक तेकोन झाड आशिल्लें? झाड आशिल्लें हय, ते मुलांसून पडलें, घरार पडलें? घरात पडलें हय, ती सायडीक कितें गाडी बीन आशिल्ली पार्क? गाडी आसली हांगा ती बी पडली भितर मातयेन।